गोवा 365च्या खबरां चित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. नावेलकारांक भरमसाठ उदका बिलांचो शॉक. लोकांनी उदका अधिकाऱ्याक दिलो उतरांचो शॉक. फुगलेल्या बिलांचे मागले स्पश्टीकरण. सरकारी नळांतल्यान उदका बदला सुके वारें. हाणजोणकारांनी वर्सभर काडले पाशियेस. आयज PWD ऑफिसराक दिली ताकीद. बिरेस्तार मेरेन घालात जाग्यार, नाजाल्यार ऑफिसच उडयतले बंद. गोंयांत वाडल्या गरमी. पणजे पावले तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियसांचेर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नळाचें उदक वापरतल्या गोंयकारांक परतून एक फावट उदकाच्या बिलांनी शॉक दिला. नावेलकारांक बिलां फुगोवन येयल्यात. देखून बोर्डा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे कचेरेंत वचून नावेलकारांनी अधिकाऱ्यांक उतरांचो शॉक दिवपाचो यत्न केलो. आदीं आमी जितलें उदक वापरताले तितलेंच आतांय वापरतात, पूण बिलां फुगून आयल्यांत. बिलां केन्ना धाडप ताचेरय विचार करात, नावेलकारांनी मागलां. आतां हें सोंसपाचे पलतडी पावलां अशेंय तांणी शिटकायलें. थारावीक उदक वापरलें जाल्यार झिरो बिल येतलें अश्यो पोकळ गजाली फकत सांगल्यो, पूण प्रत्यक्षांत ह्या आश्वासनांच्या लायनींतल्यान उदकच येना, थळावे सांगतात. आमी हांगा बिलां चड येयल्या म्हणून येयल्ले. तो म्हणटा कितें थोडी बिलां सारकी आसा, तर थोडी चड येयले तेंच्यांनी म्हणटा एप्लिकेशन दिवचें पडटलें चॅक करपाक. आनी तो कितें म्हणटा, तुमी आतां कोणाली बिलां सारकी आहा न्ही, थोड्या कडेन भरपाक जायना, ते आफाप पेमेंट करून भरा म्हणटा तो. अशें सांगता. पयलीं तुमकां कितें येतालें ताका बिलां? म्हाका अशें 1900 बी येतालें, 1600 बी तशें 56 डेज 180 डेज अशें येतालें. पूण ह्या पण म्हाका 5546 येयलां, 175 डेज. म्हणजे आमकांय चड पडटा न्ही, आमकां मिडियम क्लास चड पडटा आनी शेतान बी काम करपी ते भरताले. ते लोक म्हणटा आमचे कडेन भरपाक जायना इतली बिलां. आनी एक प्रॉब्लेम कितें जाता, म्हाजे कडेन प्रूफ ना जालें. कोणा तरी एकल्याक 12,990 बील येयलें, तेणें कोणा MLAन फोन मारून 1290 रुपीज घेतला कितें बील. पूण ताका एकल्या फ्रेंडान सकाळीं फोन करून आपयला, तुवें म्हणटा ताका फोटो घेवपाक न्ही बिलाचो. तुमकां जाय जाल्यार एकला एक कायदो. बिलां चुकीची धाडल्यात अशें जायत्या जाणांनी सांगलें. तितलेंच उदक वापरल्यार लेगीत चड बिलां येतात हें कशें कितें तेंचो प्रश्न. उदका विभाग दर 6 म्हयन्यांनी बिलां धाडटा, पूण ती परवडपा सारकी ना अशें नावेलच्या सेबी कुलासोन सांगलें. कोणा जायना, पण ते हुंयसा हाडले. कोण शेता काम कोण लेबर कोण आनी ते हुंयसा हाडले. हाल्या सकाळी ते 25,000 या 30,000 घातले. मागीर म्हटलें पार्ट पेमेंट कर म्हणून. तेच करून कितें आतां आमी सांगलें सगळें बिल रेक्टिफाय करा. कोणा झिरो पास येयला उदकूच यूज करना. झिरो सिस्टम जावपाक कितको शकता रे. आतां सद्दां बिल येताली, हेज्या पयलीं सद्दां बिल येताली. युनिट लेस आसून ते 25 स्लॅब क्वेश्चनी पयले लेस आशिल्ले, पण तुका 50 युनिट ते अबाव आहा ते 25 केला, पूण तेजे लेस आसतना बिल येताली. सारकी मरे सगळें बिल येता मरे, तुमकां असो येता मरे. मागीर आतां तो कितें म्हणटा 50 पासून आतां लेस ते कोणा झिरो बिल येयलाय तांकां लेस कन्जम्पशन जालें म्हणटा. तेश करून कितें जावपाक शकता. सगळ्यांक बिल तांणी रेक्टिफाय करपाचें आमचें दवरली. आमकां जे येयला तितलेंच, आनी आमी हांगा बिल भरपाक जायनाय आनी आमी भरपा नाय. PWDचो तांत्रीक सहाय्यक तृप्तेश सिरसाटान सांगलें, चडशा लोकांक एकतर शून्य बिलां येतात वा ताचो वापर 40 युनिट दर म्हयन्याक आसत जाल्यार आदल्या स्लॅबा प्रमाण बिल फारीक करचें पडटलें. अशे वाद कमी जावचे हे खातीर यत्न चल्ल्यात अशें PWDचो सहाय्यक अभियंतो प्रेमाकांत राणेन सांगलें. सो आतां आमी कितें केलें, तांकां आमी टील डेट बिल्स कितली दिल्लीं आसा नावेली, तर जावं ऑल ओवर सगळे आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. सो नावेली मागीर जस्ट आतां टील 7 मार्च जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 39% लोकांक झिरो बिल्स गेल्ली आसा. मिन्स नॉट चार्जेबल, कित्याक तेंचे युनिट्स कन्जम्पशन लेस देन 16 आशिल्ले पर मंथ. आनी 42.69% लोकांक एज पर ओल्ड स्लॅब दॅट इज कन्जम्पशन अप टू 40 युनिट्स पर मंथ गेल्ले आसा. आतां हेज्याच वयर म्हणजे जेंका फ्लॅट स्लॅब लागला म्हणटा 25 रेट, तो 11.86% कन्ज्युमर्सांक गेला. सो ते आतां म्हणजे 25 गेल्लो आसा तो चड म्हणून हें करता. पण कशें आसा, हय सद्दां कॅल्क्युलेशन आसा जावं 6 म्हयन्यान सद्या बिलां दिल्या वाडून गेल्लो आसा प्रोग्राम, पण वाडून गेल्ल्यान सगळे युनिट्स एकदम एड करून घालनासता. जितले युनिट पडल्या डिवायड बाय डेज करता आनी पर मंथ कितलो स्लॅब बसता त्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन केल्लें आसता बिलाचें. Old method of billing that was changed to spot billing. Spot billing means consumer right on site consumer plus meter reader, departmental meter reader. So they are taking together that readings and all. So there should not be any dispute. Earlier disputes were there. So in order to streamline this, so we have introduced the spot billing. So to introduction of the spot billing, it has delayed some time. Election, this was also there. And
delayed vehicle. आता हेंच्यांनी बिलां कशी भरपाचे हाफ ऑफ भरपाचे काय कितें Part payment we can, part payment we can this. पार्ट पेमेंट ऑप्शन आसा If they can, 2 or 3 installments, they can do part payment and all. ओके Huh? थँक्यू गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सद्याक लोकांक चड सतायता कोण आसत तर ते PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें घाळपण. वचत थंय कागाळी, वचत थंय मोर्चे, हेच PWDचे कृपेन हणजुणा उदकाचे हाल चालल्यात. सांगून पळयले, विनवण्यो केल्यो, गाराणे घातले, हालनात धोलनात. शेवटाक लोक खुबळ्ळे आनी सोमतो व्हेलो कचेरेचेर मोर्चा आनी सांगलें बिरेस्तारा मेरेन प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार PWD ऑफिसच उडयतले बंद. वर्स जालें गरजे इतलें उदकय कित्याक मेळना हाची जाप ज्युनियर इंजिनियराक विचारपाक अंजुणेच्या लोकांनी PWD उदका विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. कितलेशेच खेपो कागाळी नोंदयल्यो, तरीकय अधिकारी किकोत करत आयल्यात. गोवा 365 सुपरवायझराक मेळून ताका उदकाच्या उणावा विशीं विचारलें, पूण तेणें फोनच बंद करून दवरिल्लो. लोकांनी आतां ताका बेरेस्तारची डेडलायन दिल्या. अंजुनान लास्ट 1 वरास जालें उदकाचो थेंब येना आनी कोणाक पडलेलेंच ना आनी हांगा कंप्लेन केल्यार कोण आमकां केअर करिना. सो आतां आमी ऑफिसान येवन सांगलां तेंच्या हेका सिनियरान सांगलां 2 दिसाचो टायम दिला, आपूण सगळें करता म्हटलां. आतां तेचेर आमी 2 दीस रावता नाल्यार बेरेस्ताराच आमी हांगा येता. आम्ही सध्या आता JE कडे 2 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. तेणी सांगला 2 दिसा भितर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करता. प्लस ताका आमी सांगलेलें आसा की आमी बेरेस्तारा दीस जर आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, बेरेस्तारा दीस सकाळी 10 तूं बी प्रेझेंट रावतलो आनी आमी हांगा आख्खो आमचो अंजुनचो गांव हाडून तुज्या दारार उबे करतले आनी स्वता आमी तुमचें ऑफिस यूज करतले आमकां उदकाक. सुपरवायझर ते सुपरवायझर आहा पळय तो लायनीक ताका फोन केल्यार तो फोन उखलिना. कोण नाव सांग सुपरवायझर प्रशांत म्हणून तो सुपरवायझर ताका फोन केल्यार तो फोन उखलिना. चॉकअप जाल्यार कितें जाल्यार तो पळयना. सगळे तांकां लेबर आमी हाडून दिवंक जाय. सध्या हेंचे PWD हेंचे लेबर सुद्दां ना. खंय चॉकअप जाल्यार लेबर आमी हाडून दिवंक जाय आमच्या पयशांनी आमी कोणाक घेवंक जाय. कित्याक आमकां उदकाची गरज आसा म्हणून आमी ऑलरेडी JE सांगलेलें आसा सकाळी बेरेस्तारा दीस जर आमचे प्रॉब्लेम हे 2 दिसांक आयज आनी फाल्यां प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, बेरेस्तारा दीस सकाळी 10 सुमार आख्खो अंजुनचो गांव हाडून आमी हांगा ह्या ऑफिसाच्या दारार उबे करतले आमी. हे आमी तांकां सांगलेलें आसा. ह्या 2 दिसां भितर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमचे. टँकरा खातीर काल आयिल्ले हांगासर म्हाका ताणें टँकर धाडटा म्हणिल्लो. तो धाडूं ना म्हणटा म्हणून हांव विचारपाक आयिल्लें आयज. ते कितें म्हणपा लागले धाडटा म्हणटा आनी धाडीच ना. कितले दीस जाले धाडटा म्हणटा तुमकां? एक्चुली तो पयलीं तो प्रशांत आसा न्ही तो पयलीं फोनूच घेना. मागीर हांव तें सगळें टायट केलें सगळें टायट करून खूब तेणी चॉकअप काडलें आनी आतां परत चोकोपाचो प्रश्न वेगळो. आता उलयता वाल ऑपरेटर तुमचो प्रशांता बद्दल. प्रशांत वाल ऑपरेट प्रशांत करिना. वाल ऑपरेटर ते दुसरे ऑपरेटर दुसरे. ओके, वाल ऑपरेटर प्रशांत जो आहा पळय हेचेर तुमी हेचे फुडें कितें एक्शन घेतले? कितें एक्शन आमी घेतलो. एक्शन हो आतां एक खूब वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा. ह्या लायनीर कोण आसा तांकां तुमी ट्रान्सफर बी करूंक शकतले. आतां खंयसर तरी दुसरे कडेन धाडून दुसरे नवे हाडूंक शकतले. आतां आमी ऑलरेडी रिपोर्ट घाला ती आमचे ही एक्शन घेवंक फायनली ही एक्शन घेना अशें म्हणपाचें तुमकां. तशें ना ऑर्डर ट्रान्सफर कितें आसा ही त्या प्रशांताक हे करता सपोर्ट सपोर्ट करता न्ही. आतां कितें सांगपाक फाटीं आमी रिपोर्ट घातले ताका चेंजीस करता. ना तूं रिपोर्ट घालता इलेक्शन कोड आशिल्लें आतां इलेक्शन कोड नंतर मागीर आपण ते चेंजीस करून दिता म्हणून मागीर दुसरा घालता म्हणून म्हाकाचे घालून हांगा घालता. ऑफिशियली रिपोर्ट केल्या उपरांत तेजेर ही एक्शन कितें तरी जावकूच जाय. ही जायना. आतां इलेक्शन कोडाच्या टायमार आमकां ऑर्डर काडूंक मेळना न्ही. आतां इलेक्शन जालें न्ही. आतांच मागीर तो ऑर्डर काडटा. आता 1 वर्ष जालें उदक ना. हेंच्यांनी सांगलें ते सारकें सांगलें पूण आमी सदांच टँकर कशें हाडटली. 1000 रुपया टँकर तो कितले दीस वापरतली आमी टँकर सांग पळोवया. आनी भरपाक पयलीं आयदनां जाय न्हू. उदक हाडलें जाल्यार एका 1000चो टँकर हाडलो जाल्यार आमी तें उदक भरतली खंय. आमच्या कडेन तशीं आयदनांय ना म्हणून आमी आतां कितें करपाचें. टँकर कोण दिता तुमकां? आमी आमच्या पयशांनी हाडटा. कोण दिना. हे दिना हे खंयचे दितले कोण दिना आमकां. आमी हाडटा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पानवेलीचे निमतान म्हस्का उदक अशी एक म्हण आसा. हे म्हणीक अर्थ आसा पूण PWD खात्याची उदका यंत्रणा म्हणजे एक अनर्थच म्हणूं येता. म्हापसा झेवियर्स कॉलेजी कडल्या उदका चेंबरांतले बेवारशी बेदखल फवारे तेची गवाय दितात. कितलेशेच दीस जाले उदक व्हांवत आसा पूण हें उदक म्हस्काक वचना इतलें मात खरें. हो पळयात म्हापशेच्या गणेशपुरींतलो उदका चेंबर. भितरल्या भितर फुटून उदक व्हांवन वचत आसा. खूब दीस जाले. उदका विभाग सुस्त
कोणाक कितें पडलेलें ना. मिडियाक दिसतात त्यो गजाली संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कित्याक दिसना हें एक अजाप. आनी दिसल्यार रोखडेच जाग्यार पडटा उमत्या कळशार पाणी तशी बेरेंग काणी. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. पंचायत अतिक्रमण काडटा म्हण दवरले बरोच बोळ जालो. लजेक घालपी गजाल म्हटल्यार पुलीस आनी हेर अधिकारी हें बेकायदेशीर अतिक्रमण मोडपाक येयले खरे, पूण तांकां लोकांनी परतून लायले. मंगळारा सकाळीं दवल्ली पंचायतीन रुमडामळ वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमण मोडपाची मोहीम हातांत घेतली, पूण लोकांनी ताका विरोध केलो. खरें तर ही सगळीं अतिक्रमणां बेकायदेशीर. अतिक्रमण केल्ल्या लोकांनी सुद्दां मान्य केलां की हें बेकायदेशीर म्हूण, पूण तेंचें म्हणणें पयलीं दुसऱ्यांचें मोडात मागीर आपलें मोडपाक येयात. पळयात. नोटीस थोड्या लोकांकूच धाडला. हाऊसिंग बोर्डान 80% ते इलिगल आसा. कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक लागपा जाय. नोटीस म्हणटा ते सगळे दाराक पावपा जाय, सगळे लोकांक पावपा जाय. आनी डेमोलेशन म्हणटा ती स्टार्टींग पॉयंटासून जावपा जाय, मिडल येवन जावपा जायना. स्टार्टींग पॉयंट आमच्या मार्जी देवळा कडसून स्टार्ट आहा. थंय जायते इलिगल मटक्या गाडी आसा. तुम्ही पळोवपाक शकतले, जाय जाल्यार तुमी वचून पळोवपाक शकता. पळया इलिगल मटक्या गाड्या आनी जायत्यो हे आसा हांगा हाऊसिंग बोर्डान. थंयच्यान स्टार्ट जावपा जाय. हांव म्हणटा कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक लागता जाल्यार थंयच्यान स्टार्ट करा आनी थंयच्यान तुमी स्टार्टींग डेमोलेशन करा. ताजे उपरांत हांगा पावता म्हणल्यार आज आमचो सरपंच विनायक येयल्लो. आपूण ऑलरेडी तुमकां नोटीस धाडले, तुमी काडूना हे काडूना, आज तुमी डेमोलेशन आपूण करता म्हणून. कायदो जेन्ना येता फ्रेंड ब्रेंड काय लागना, कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक लागता. हांवें ताका सांगलें कायदो तरी लागता म्हाका एकट्याकूच लागून, तो कायदो सगळ्यांक लागपा जाय. तूं थंयच्यान डेमोलेशन करून यो. तूं हांगा पावता म्हणल्यार हो म्हाजें शॉप हांव काडटा म्हणून. हांगा भाजी विकता, लोकांची पोटां भरता. तो म्हाजे भाव विकता, तो हे आसा हार्ट पेशंट, ताका 3 चेडवां, ताका गाडी बिडी चलोवपा जायना. तो आपणाले कितें पोट भरपाचें एक काम करता. आनी तुमी सायडीन पळोवपाक शकता थंय मटक्या गाडी आहा. आनी हे सायडीन गेल्या कसिनो आसा. हांगा चड इलिगल एक्टिविटी चड चालू आहा. तेजेर लक्ष दिवपा जाय पंचायतीन. कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक आसा आनी सगळ्यांनी फॉलो करपा जाय. हांव इतलेच रिक्वेस्ट आहा पंचायती कडेन आनी गांवचो आमचो आमदार बाब उल्हास तुयेंकारा कडेन, सगळ्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता. कायदो म्हणटा ते सगळ्यांक करा आनी सगळ्यांक लिगल कितें आहा ते दवरा, इलिगल आहा ते म्हणा. आज रुग्णामळ दवरले पंचायतीन जे डेमोलिशन काढले, त्या डेमोलिशनाक जे स्थानिक लोक आसात जे तेजेर पोट भरतात, तेणी आज ऑब्जेक्शन हाडले. तेंचे ऑब्जेक्शन एकच आसलें की काय म्हळ्यार तुमी जर डेमोलिशन करतात जे इलिगल आसा जाल्यार स्टार्टींग पॉयंटा साकून तुमी करात. स्टार्टींग पॉयंटा साकून जितली इलिगल जी आसात तितली साकून येयात, मागीर आमगे करात. ह्या हेजेर आज पंचायत जी आसा ही हात हालयत परती वचपाक पडली. आनीक पंचायतीन पुलीस फोर्स बी मागलो, पूण हो फोर्स कित्याक उपयोग पडना, कित्याक त्यांचो एकच डिमांड आसा. दवले रुग्णामळ दवले पंचायती इलिगल जायते आसा, पूण ती इलिगल जर करतले जाल्यार स्टार्टींग साकून करात. हो एकच डिमांड आसलो. तो आज तेणी धुडकायला. तेणी तांकां पंचायतीक पयस धाडले कडेन आसात, कित्याक तुमी स्टार्टींग साकून करून येया म्हणून. आज हे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते तुमकां एकच दीस पडटा काय आनी आसात, हेचेर विचार करपाची गरज आसा. आज दवले पंचायती रुमडामळ दवले पंचायती जायतीची इलिगल आसा. दवले साकून रमेश नायक रावत. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. भारतात फाटल्या 24 वरांत नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 2568 जाला. जाल्यार ह्याच काळात 97 जाणांक कोरोनाक लागून जीव वगडावचो पडलो, जे धरून मरप्यांचो आंकडो आतां 5,15,974 जाला. पळयात, गोंयांत 9 नव्यो केसी सापडल्यात. जानेवारींत भारतांत ऑमिक्रॉनान खवदळ घाल्लो. दिसपट्ट्या 3 लाखां परस चड लोकांक कोरोनाची लागण जाल्या उपरांत आतां कोविड केसींनी उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. चीनात मंगळारा 5,280 नव्या कोविड केसींची नोंद जाल्या, जी आदल्या दिसाच्या आंकड्या परस दुपेटीन आसा. भिरांकूळ असो ऑमिक्रॉन सगळ्या देशांनी पातळपाक लागला, जो शून्य कोविड धोरणा कडेन घटसाणेन जोडलेलो आसा. कोविड-19च्या विरोधात लढो दिवपाक भारत पुरायेन सज्ज जाला. बुधवारच्यान 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासिनां दिवपाक लागतले. सद्याक देशांत 15 वर्सां वयल्या लोकांक वासिनां दिवप चालू आसा. भारतांत सद्याक जे कोण दुयेंत आसात आनी जांची पिराय 60 वयर आसा तांकांच बुस्टर डोस दिताले, पूण आतां 60 वर्सां वयल्या सगळ्यांनी बुस्टर डोस घेवं येता. फाटल्या 24 वरांत 2,568 नवे दुयेंती. फाटल्या 24 वरांत 97 जाणांक मरण. 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासिनां. 60 वर्सां वयर लोकांक बुस्टर डोस. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला.
कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचे दिसून येता. फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवना ही एक बरी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आगापूरच्या जाणट्याबरोबर भुरग्यांनी ओस्सय ओस्सय करत शिगम्याचो घोस्त काढलो. खरें म्हटल्यार आता नवे पिळगेनच आगापूरच्या शिगम्याची परंपरा फुडें चालू दवरल्या. फाल्गून शुक्ल नवमीक शिगमे मेळाक आरंभ जाता. 5 दीस धोलांच्या तालार गांव नाचता. शिगमो म्हटलो काय ढोल शामेळ टणटणटात. ढोल शामेळांच्या लयबद्ध आवाजार भुरग्यांचे पाय आपसूक ताल धरपाक लागतात. हो आगापूरच्या चिकोलकार राम मंदिराच्या वाठारांतलो शिगमो. 5 दीस तो चलता. 5य दीस वेगवेगळे पारंपारीक विधी जातात. आदी पळोवया भुरग्यांचे ओस्सय ओस्सय. शेकड्यांनी वर्सां आदली ही लोककला, लोक परंपरा जाणट्यांनी हांगा मेरेन हाडल्या. आतां नवी पिळगी फुडें व्हरपाक सोदता. शिगम्याचे 5 दीस कितें कितें जाता सांगता चिकोलकार राम मंदिर संस्थानाचो अध्यक्ष पुरुषोत्तम गावडे. फाल्गून शुक्ल नवमी हे दिसा आमी नमन घालतात. हे नमनाक आमी आमचे गांवकरी आनी आमचे दाजाण तशेंच आमचे देवकारी करपी देव यजमानी तशेंच आमचो घराणी घालपी जल्मी तशेंच आमचे 4 पुरीस आसा तेंचे सगळे फुडेरी अशे सगळे मेळोन आमी देवाक घराणी घालतात आनी श्रीफळ फोडून हे नमीची सुरवात करतात, शिगम्याची सुरवात करतात. तशेंच हो शिगमो आमी मागीर नंतर आमचे ग्रामदेवता माधवदेव थंय आसा ते थंय वयतात आनी थंय ताका नारळ दवरून थंय ते घराणी घालून आमी येतात. तशेंच दुसरे दिसा आमी मुळी जो आसा ते जे पुरीस आसा थंय आमी वयतात. ताका थंय तेजे जेवणाची सोय केल्ली आसता तिवूय आमी हे करतात आनी येतात. तशेंच तिसरे दीस आमी कपलेश्वरी वयतात. कपलेश्वरी आमी बेताळ देव कपलेश्वर आनी भगवती एका श्रीफळ दवरून आमी तेंचे आशिर्वाद घेतात आनी परत दुर्भाटच्यान आमी शिगमो परत हांगसर येतात. तशेंच मागीर आमी आडपय वयतात. आडपय सगळे लोकांचे आमी घरां हे ते अशें वयता आनी खेळटात आनी चतुर्दीस मागीर दुसरे तिसरे दीस आमचो चतुर्दश जाता. चतुर्दशी आमी हांगसर सगळे आमचे जे हांगा वाड्यार जे हे आसा आमचे पुलीस आसा गांव पुलीस आसा ते पुरसाक आमी भेट दितात आनी हांगसर मागीर सगळे गांवकार जमोन हेची सांगता करतात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कालचें चडावत तापमान सगळ्यात चड म्हणजेच 37.8 डिग्री सेल्सियस असले जे 7चे परस 6 डिग्रीन चड असले, जेका लागून राज्यांत काल हिसपा भायर गरमी पळोवपाक मेळ्ळी. फाटली 50 वर्सां सेगीत 3 दीस 37 डिग्री वयर तापमान वचप हें फकत 2 फावट जालां. एक 2013 वर्सा आनी दुसरें 1984 वर्सा. जाल्यार आयज राज्यांत गरमे विशीं खाशेली अशी शिटकावणी ना. फुडल्या 24 वरांत चडावत तापमान 2 डिग्रीन देंवों येता. जाल्यार राज्यांत 17 वेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जावं येता, जेका लागून कांय वाठारांनी 2 ते 3 दीस पावस पडूं येता. तो मेरेन हवामान सुकें उरतलें. कांय कडेन दव आनी धुकें पडूं येता. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 24 डिग्री सेल्सियस जातलें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. आयज मळब नितळ. राज्यांत 17 वेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जावन कांय वाठारांनी पावस. चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 24 डिग्री सेल्सियस. सांजवेळार मळबांत कुपां. आयज कांय वाठारांनी दव. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.